आनी आमी तुजीं आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजूच्या वरवीं जो जियेता आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. भिवकुऱ्या काळजान म्हणात, धीर घेयात, भिवू नाकात. हो पोळे तुमचो देव येता, सूद घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडटले आनी मोन्याच्यो जिबो संतसान गायतल्यो. कित्याक ओरण्यांत उदक व्हांवता, करपोल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टा. सुटकी कुड्डी जमीन एक तोळें जाता, तांदेलुली भूंय जाता उदक्याच्यो जोरी. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. ओतम्या मोज्या सौरेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणया, ओतम्या मोज्या सौरेस्पराची स्तुती कर. सौरेस्पूर सदांच खोऱ्या उतराचो, दुमाळो भोगतल्यांक खातीर तो नीत करता. बुकोलेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखळी सौरेस्पूर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या मोज्या सौरेस्पराची स्तुती कर. सौरेस्पूर कुड्यांचे दोळे उगडटा, बागवलोल्यांक नीट उबीं करता. सौरेस्पूर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या मोज्या सौरेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सौरेस्पूर आपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेन तुजो देव, तो सौरेस्पूर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब, ओतम्या मोज्या सौरेस्पराची स्तुती कर. भागिवंत जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. मोज्या भावा भयणीनो, मोयमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बावार्द दवरून दोन तोरांनी लोकांक वागयनाकात. भांगाराची मुदी आनी नासूक सोबीत न्हेसोण घालूंक एक गिरेस्त मनीस तुमचे सोबीत भितर सोडलो म्हूण समजात. तसोच बोंदरां न्हेसलोलो एक गरीब मनीस थंय पावलो आनी नाजूक सोबीत न्हेसोण घालून आसलोल्यांक तुमी ओदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस. आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव. वो खाला मोच्या पांयाचे मोयने लागीं बस. अशें म्हणलें म्हूण समजात. अशें करून तुमचेच मोदें भेद आनी वेगळोचार तुमी करतात की ना, आनी खोटे निर्णय दिवपी मनसुबीदार तुमी जातात की ना. म्हज्या भोवमोगाच्या भावा भयणीनो, आयकात. बावार्थान गिरेस्त जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक बासायलोले राजवटकेचे दायजी करूंक जीं कोण संवसारा पोरमोणे गरीब तांकां देवान विचून काडूंक नात जायत.
देवाचें उतर हें देवाचें वळख उद्गार Soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून शिदोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गलिलेयाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्यांक ताचे सरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालून आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गार दोळे उबारून सुस्कार सोडलो आनी म्हळें एफाता म्हणजे उक्तो जाव. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपा सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाका म्हूण जेजून ताका फरमायलें. पूण जितलो ताका तो फरमायतालो तितली ओदीक ती परगडटालीं आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं हाणें सगलें बरें केलां. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो, सगल्यांक तुमकां पळयोवन आनी इग्रोस दिसान दीस बरोच वेता देखून खऱ्यांनीच एक कुशालकाय भोगता. आनी आयज आमच्या वाचपान उदरगत हें उतर आमी सायबिणीच्या वरवीं आमच्या मनांत आमी हाडटा. प्रोग्रेस पयल्या वाचपान जें बरे भाशेन वाचलां थंय आमकां इजायेस प्रोफेट सांगता भियेनाकात, सगळें उजवाडटलें आनी जें दूख आसा तें पयस वेतलें. दुसऱ्या वाचपान ज्या परीन तेंय बरें करून वाचलां जेम्स जाकोब हो आमकां सांगता तुमचो बावाट त्याचे कुडके करिनाकात, मनशा प्रमाणे तुमचो बावाट पाळिनाकात. गरेस दुर्बळ तुमचो बावाट त्या भाशेन उजार केलो जाल्यार तो बावाट न्हय. बावाट फकत एकूच सगल्यांकूच एका दोळ्यान पळयता आनी तो सगल्यांक सांगता त्या बावाटान तूं पळयोंक. आनी जेजू आपल्या मिलाग्री वरवीं आमकां दाखयता कुड्ड्याच्या कानांच्यान उलोवंक जाय, आयकूंक जायना, जीब आसलेल्याच्यान उलोवंक जायना. त्या भाशेन आमी आमच्या देशांत आमच्याच वाड्यांत जायतो लोक घडये आसतलो. आनी खऱ्यांनीच म्हणल्यार आयज
आख्ख्या संवसारांतल्या व्हडल्या नासा मदें अमेरिका प्रेसिडेंट तसलोच आसलो. ताका जिबेन सारकें उलोवंक येनासलें, फकाणां करताले तेजे. आनी तो आयज प्रेसिडेंट जावन अमेरिकाचो सगल्या लोकांक आनी सगलो लोक ताका वळखता. तर ही उदारगत तिनूय वाचपांनी आमकां दिसून येता. आनी ही उदारगत हो प्रोग्रेस आमी मातशें चिंतलो जाल्यार आमी आमचें जिवीत उगडापें करूंक येता. हो रस्तो आमच्या इगर्जेच्या मुखार वेता तो एकूच रस्तो आसलो. हांगासान फोले म्हणटाय थंय पावपाचो. दुसरे आनी रस्तेच नासले हे आनी ते वाटेन. आनी आमचें जिवीत एका न्हंय सारकें आमी करूंक जाता. एक न्हंय. आनी हो रस्तो पोले पासून पावता म्हणसर जे पळय खेड्या गांवांनी आगोंदा जंय हांव तान कितले फावट चलून ह्या रस्त्याक वाटेर धरूंक येतालो, म्हाका अजुनूय म्हज्या दोळ्या मुखार येता. ल्हान आसतना धाकटुल्याच वाटेन आमी चलून येताले. मोटराक रावंक पिसोणें, दिगाळी, चावडेर म्हणटा तिनूय जाग्यांचेर. आनीक जायते फावट शॉर्टकट आसा थंय आमी तान येताले चलोन. सेमिनारींत हांव पावतालो त्या रस्त्यान चलून मोटराक उबो रावन आनी मागीर सालिगांव सेमिनारींत वचूंक. आनीक थंय एक न्हंय आसा. केन्ना वचून पळयतात जाल्यार पळयात. पिसोणें म्हणटात थंय ती सुरू जाता आनीक सारकी सालेरी म्हणटा गांवांतल्यान वचून दर्यांत एकठांय जाता. आनी त्या वाटेन हांव चलतना तेन्ना तें मोतीन येवंक ना. पूण आयचो दाखलो एग्जाम्पल तुमकां दवरता. कित्याक प्रोग्रेस नासलो, उदरगत नासलेली. आनी ह्या वरवीं आमी चलून हांवूच न्हय सगलो लोक एक 7 किलोमिटर कशे जाताले ते न्हंयच्या वाटेन आमी चलून येताले. जायते फावट हांवें सांगलां दुसऱ्या लोकांक. आनी हें आमचें जिवीत म्हणटा ती एक न्हंय. जरी तर न्हंय जल्मता ती दर्यांत पासून पावता पासून जायते भाशेन वचत वेता. आमी थंय थान ह्या न्हंयच्या वाटेन चल्ल्या जाल्यार थोड्या जाग्यांचेर जायतें उदक एकठांवता. दुसऱ्या जाग्याचेर उदक ना, फकत एकूच व्हाळ कसो आसा. उपरांत आनीक पाव चलता म्हणटच तेच भाशेन आनिकूय जायतें उदक आसलेले भाशेन दिसता. थोडें उदक, कांयच उदक ना. थोडें उदक, कांयच उदक ना. आवचितूच थोडें उदक आनी दर्यांत पावता पासून म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो हें उदक दर्यांत वता. तेंच जावन आसा आमचें जिवीत. आमच्या जिवितांत जायते फावट आमी खुशाल आसा. दिसता आमचे लागीं सगलें आसा आनी जायते फावट आमी चिंता कांयच ना, कोणूच आमकां आदाराक पावना. तेन्ना आतां न्हंयच्या भाशेन आमचेंय जिवीत त्या जाग्यार पावलें म्हणटच उदक पासून ना, एक गोंड पासून ना. पूण आवचितूच दुसऱ्या जाग्यार पावतच जायतें उदक आसा. आनी हें उदक जावन आसा आमच्या मनांत एक उदरगत. जंय उदक आसा थंय खुशालकाय आसा. पूण आतां ही उदरगत खंय पावल्या म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो? येता थंय रस्ते, कोणूच चलोन वचना. आनी दिसता म्हाका थोड्या लोकांक ती न्हंय आसा म्हण लागून ते लोक. तर आमी उदरगतीची खबर करतना सायबीण माय तेंच आमकां दाखयता. खंयसरूय सायबीण माय दिश्टी पडला थंय चड करून लोक दुर्बळ, कसलीच उदरगत आसूंक ना. देर वॉज नो प्रोग्रेस इन एवरी
country, Our Lady appeared. Take, for example, Fatima. There was nothing in Fatima. Only they used to make what you call, tsuno. Tsuno करतात, तसलोच लोक आहलोलो थंय. उदरगत नासली. पूण सायबीण मागीर थंय दिश्टी पडटा आनी फातिमा गांव म्हणटा आज खंय पावला. आख्या संवसाराच्या मापाचेर पावला. आमच्या तोंडार पावला. तिची मुर्ती आमच्या घरांनी आसा. सायबिणी वरवीं प्रोग्रेस. तेच भाशेन दुसऱ्या गांवांनी खंय वसात तुमी. फ्रांसाक थंय तसलेंच एक फातराचेर ती दिश्टी पडून लुर्ड्स गांव खंय पावला. तेच भाशेन आख्या संवसाराच्या मापाचेर. द वर्ल्ड मॅप एवरीवन नोज वेर इज Lourdes and where is Fatima. Same thing Our Lady of Guadalupe. एका दुर्बळ मनशाक सदांच आपल्या कामाक वेतना एकाच इगोर्जेंत भितर सरून कांयच उलयनासतना आपलें रोजार करतालो. आतां ग्वादालुपे खंय पावला. तर आमी ह्या भाशेन सायबिणीच्या वरवीं कितली उदरगत, how much progress there is in the world. पूण इतलोय प्रोग्रेस आमकां दिश्टी पडूंक. इतली आमीच देवान आमी जिवे आसतना आमकां दाखयला. आनी आयज तुमकां ही धाकटुलीच हो शर्मा हांव सांगूंक पावलो. पळय खंय जाल्लो, खंय पावलो, आख्या संवसारांत भोंवलो आनी देवान सायबिणीच्याच पांयांचेर हाडलो. तर हो जावन आसा आमचो प्रोग्रेस, उदरगत. आनी आमी कितले देवाक आशिर्वाद, देवाक आर्गां दिवंक जाय. हाव मच ग्रेटफूल वी शूड बी टू आवर लेडी. पूण एक उदरगत जावंक ना म्हणल्यार ती आमच्याच काळजाची. ती उदरगत फाटीं आसा. हेर सगली उदरगत जाली. Communication, mobile, computers, going even to the moon, exploration of the space. सगली उदरगत आमी पळयता आमच्या दोळ्यांनी. पूण एकूच उदरगत आजुनूय जावंक ना म्हळ्यार आमच्या काळजाची. आमी एकामेकाक लेखिनात, एकामेकाक मानिनात आनी ताकाच लागून आज झुजां. धर्मांक लागून झुजां, कास्टांक लागून झुजां. हांव व्हडलो तूं ल्हान ही उदरगत आजुनूय जावंक ना. म्हणटच आमी आयज एके खेरीत भाशेन ही उदरगती पासत मागुया. Let us ask the development, the progress of our own heart. And you know, my dear friends, our heart is the biggest church in the world. There is no bigger church than our heart. All these are stones. If you have money, tomorrow you can demolish the church and build bigger. It all depends upon money. But nobody can develop our heart unless we ourselves develop it. आमचें काळीज आमचेरूच दवरलेलें आसा आनी तें काळीज बरे भाशेन उदरगत करतलें. जितलेय पावट सायबिणी भाशेन आमी देवाचो मोग आमच्या काळजांत हाडून देव सांगता तें आनी आयज आमी वाचपांत तिनूय वाचपांत आयकलां तें मानून घेतल्यार देन देर इज डिवेलपमेंट. सायबीण माय आमकां सांगता ते भाशेन पयल्याच आपल्या मिलाग्रीन लोकांक कांय ना जावन अडचणीक सांपडलो तेन्ना तिच्याशी सगलो लोक गेलो. कित्याक सगळे लोक जाणा आसलो तिच्याशी आमी गेल्यार आमकां मेवतलेंच म्हणून. आनी ती कितें सांगता, गो टू माय सन, टेल हिम एंड डू वॉट एवर ही टेल्स यू टू डू. म्हज्या पुताशी वच, ताका सांग आनी जितलेंय म्हजो पूत तुमकां सांगता तें कर आनी तुका सगळें मेवतलें. वन्स अगेन, go to my son,
tell him what you want and do whatever he tells you to do, and you will get it. उभी रामय्या. एकाच देवाक सोत म्हणटा. सोतमंतान देवा सूर पृथ्वीदार बापा स्वर्गांत तुमच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आमकां मरतें जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कसुसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सूर पृथ्वीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय त्यांची आनी मेल्यांची मुत्सवी करून घेतलो सोतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचें भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी ह्या वखदार थोडीशी आमची मागणी भौशीक एकामेकाच्या भावार्थान करुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या बोऱ्याक वावुरतना पवित्र आत्म्याचे येवजणेक उक्ते रावून देवाची खुशी सोदून काडूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमची मागणी बापा आमचे राजकारभार चलयतल्यांनी मनीसकुळाचे उदरगती पासत वावरूंक आपसुवार्थीपण विसरून दुसऱ्यांक बरेपण शिपडावपी फुडारी जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा आमची मागणी बापा. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी देवाची खुशी पाळून आमचें जिवीत आमचो घोराबो आमच्यो समुदाय आनी आमचो समाज उदरगतीचो आनी मोगाचो करूंक आमी वावरूंक बापाचें बोल आमकां मागुया. दयाल बापा आमची मागणी बापा. आंकवार मारयेचें जिवीत आमकां देवाक खालती विस्वाशी आनी जबाबदारेंची येवंक उलो कोत्ता. तर आंकवार मारयेचे विनवणेन देवान आमच्या भुरग्याचेर आपलो आशिर्वाद घालून आनी तिचे सारकेली बरेपण शिपडायतेली मनशां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमची मागणी बापा. ही मागणी कोणी तर कोण्यान घडल्यांत बरी मागणी, पूण आच्याहून तुमच्या काळजान अदीक बरी मागणी आसात आनी खंयच्या मागण्यांची तुमकां जाण एकल्यांक देवान दिवचें तें तुमी जाणा आमी जाणा आमच्या काळजान तर ही मागणी ह्या वखदार मातशें ओगी रावन देवाक सांगुया. ही सगळी मागणी आमी देवाच्या जेजूच्या नांवान मागता. दयाल बापा आमची मागणी बापा. दयाळ बापा आमी खरेपणी मानता ही सगळी आमची मागणी तूं मानून घेताय देखून, कित्याक सगळीं आमी खालतिकायेन
तुज्याच आवयच्या हातान घालता आनी ती खरेपणी सगली मागणी तुका दाखयतली म्हूण आमकां खात्री आसा. ही आमी मागता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Cirunia Sove Amci casa novorta Secanindu soram gele Jesu duka bitoita Secanindu soram gele Jesu duka bitoita Utkacia tibia mori Amka tuja gerokta Kursaci tuji bori Jesu monchatarona Kursaci tuji bori Jesu monchatarona. म्हज्या भावा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेहके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. आनी एकदां सगळीं तुमची मागणी एकठांय करून भेटोवणी मागण्या वरवीं देवाक भेटोवया. देवा आमच्या बापा, तूं खरें भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या बराबर आमी सगळीं तुजें किर्तन नीर तरी गायता. Povit, 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 dolvaranco सर्वेस्पर्तो स्वर्गानी संसार बोल्ला तुझ्या वैभवान वंचुकी तुका सोयीसोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय वंचुकी तुका सोयीसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात, न्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. सोम्याची आमी ओडोकात आनी कालसेतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवानेसो आमी तुजे मरण पुरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा खेपरी तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. भोव करून ह्या संवसारान दूख संस्थात रावंक घर ना, कसलेय थोड्यां लागीं जेवण ना, तांचो ह्या वखदार आमी उगडास कोत्ता. आनी आमचें काळजाचें बदलप जावन काळजाची उदरगत जावं देवा लागीं मागता. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भागिवन धर्मदुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां सगल्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद भेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आनी ह्या वखदार म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, आख्या संवसारांत खुशालकायेन सगळ्या परजांनी, सगळ्या देशांनी, खंयच्याच धर्माचे ते जावं, कितलेय गिरेस्त दुर्बळ ते जावं, सगल्यांक जेजून एक खुशालकाय दिल्या पुरो म्हूण सगलीं बरे भाशेन चलूंक तेणेंच शिकयलेलें प्रार्थन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदांच आमकां दी आनी आमी आमची चुकां बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वतरकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजे शासनाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. जेजूच्याच नांवान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शली संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शली संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शली संवसाराचें पाप कटली आमकां शांती दी. Our Blessed Mother tells us, go to my son, tell him everything, and do everything he tells you to do, and you will get it. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. 소르기 오ndo 예수 너일로 아무가 오슬로 바보나슬로 아무도 지수 제호자로 아무지 아미 보기 Paulo, Jesus, vegitoye, otmotuka, givu krauta, Jesus, vegitoye, otmotuka. Givu krauta. 소르기 제본 예수 니타 아플리 꾸르마 소모르티타 데와 멘로 아푸르 자타 아마 몬샤 가오 예수 의기도에 오토모두가 기부 그라우다 예수 의기도에
마강 대원 만나 닐로 그리 고타이 더디타로 소르기 우노 지수 닐로 어떠면 고타이 더디토로 예 지수 외기도에 옷 모두가 이부그라우다 예 지수 외기도에 옷 모두가 이부그라우다 आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणी मोगाळ जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हजें काळजां दी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण सोंसमून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कुडसून कितेंच वेगळो वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमीन
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या आंगा एकटोलेल्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें अमोलीक मास रगत घेवन हें भोव वर त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोल काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवेन. आमेन. मातशें बसूया. कालच्या शेनवारा दिसा इगर्जेची साफाय केल्ल्या फर्स्ट दांडो आनी सेकंड दांडो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आनी आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमी सेबास्की फुडल्या शेनवारा इगर्जेची साफाय करूंक सकाळीं 9:15 वाजता फर्स्ट दाडियो आनी दियालगोना ह्या वाड्यांतली भाव भयणांक. गेल्ल्या आयताराक धर्म दान जालां. कलेक्शन 44,993 44,993. आयज आयतारा फाल्यां आयतारा PPC वांगड्यांक जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रासियास हॉलांत. सप्टेंबराच्या 8वेर आंकवार मारेच्या जल्माची परब आमी समोरपतल्या. इगर्जेन सांजे 5 वाजता तेर्स आनी उपरांत मिसाची भेट. तशेंच सिंकेटी कपेलांत सांजे 5 वाजता तेर्स आनी उपरांत मिसाची भेट. मांडोबा कपेलांत सांजे 5:30 वाजता तेर्स आनी उपरांत मिसाची भेट. परबे दिसा कुशलकाय वाडोवंक आनी स्विट्स वांटतल्या. हाचो कोर्स बरोवन काडूंक दुडवांचो आदार कोणाकूय दिवंक खोशी ताणें इगर्जेच्या ऑफिसांत हाडून दिवचो. तेच परी मांडोपा आनी सिंकेटी कपेलाच्या कमिटी लागीं दिवं येता. हांगासर सप्टेंबराच्या 8वेर 1961 Pope John XXIII opened the Vatican Council, and because of that we are able to sing in Konkani and every language of the world. Papa John XXIII आनी सेकंड वाटिकन कावन्सिल उगडून इगोर्जेची दारां उगडलीं आनी लातीन ते समजताले फकत लातीन देवाक समजता म्हूण. तर ह्या कावन्सिला वरवीं सगळ्या आख्या संवसाराच्या बिस्पांनी मानून घेतलें. देवानूच हे सगळ्यो भासो घडलात आनी देवाकूच सगळ्यो भासो समजतात म्हणून. तर आयज कितली कुशलकाय ताका लागून आमी आमच्या कोंकणी भाशेन कांतारां करून आनी हेर सगल्यो आमच्यो गरजो आमचेच भाशेन देवाक दिता म्हणटच सप्टेंबराची 8 तारीख जावन आसा एक व्हड तारीख इगर्जेच्या इतिहासींत. सप्टेंबराच्या 10वेर शुक्रार सांजे 6 वाजता इगर्जेन मिसाची भेट आनी त्या उपरांत 6:30 ते 7:30 वाजता पवित्र संस्काराक बुजवण आसतली. फुडल्या शेनवारा सप्टेंबराच्या 11वेर शेनवार इगर्जेन 6 वाजता आयताराचे ह्या मिसांत आयताराचे मीस ह्या मिसांत वांटो घेवंक दुसरो दांडो सेकंड दांडो वाडप. फुडल्या आयतारा देव संदेशकारांक जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या आयतारा सप्टेंबराच्या 12वेर मिसाचो वेळ आनी वांटो घेवंक वाड्यांची मांडावळ हे परी 6 वाजता नागमोडें 7:15 कोलमोडोत 8:30 दोंगोरी 9 पावणिदा रेवोरा आनी पावणिदा इंग्लीश भाशेन मीस कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या आयतारा आमचे फिरगोस तरणाट्यांक एका भाग्यवंताच्या जिविता वयर आमी चलचीत दाखयतले. सांजे 5 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत.
सगळ्या तरणाट्यांनी हाजीर जावचें. जे कोण ऑक्टोबराच्या, नोव्हेंबराच्या आनी डिसेंबराच्या म्हयन्यान लग्न जावचीं आसात तांकां शिकवण आसतली फाल्यां सप्टेंबराच्या 6 सांजे 6 ते 7 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान. कॅथोलीक असोसिएशन ऑफ गोवा घडोवन हाडटा शिबीर सगळ्या आंकवाऱ्यांक सप्टेंबराच्या 10, 11 आनी 12 होली स्पिरीट चर्च हॉलान. हेर माहिती नोटीस बोर्डार पळोवची. डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी आमचेशी राव हे गवळीक विशयाचेर आदारून नोवेन सोमियार सेवा धर्मीक मांडावळ करूंक आनी वेगवेगळ्यो मागण्यो रिती आनी तेर्साची मागणी करूंक पुस्तक उजवाडा हाडला. आनी हें पुस्तक आमकां फायद्याचें. कोणाक जाय ताणें ऑफिसांत येवन विकतें घेवचें. मोल 70 रुपया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. तुमचें सोबें आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो भावानो आनी भुरग्यांनो, आमचे मीस केन्नाच खबर जायना पूण वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आनी तुमची सगळ्यांची काळजां एकठांय करून ब्लायटन आतां हे नोवेनाच्या मागण्या करतलो. दिमी घालुया. सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना बोगलो तुका संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. ए दुखवलेल्यांची माये, तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बासायल्या. तर तीच शेकाय म्हाका हे म्हज्या गोरसांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. हांगासर तुमच्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तीच खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली. म्हजे मागणे आयकून घे. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भागीते मरे देवाचे माये, आमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भागीते मरे देवाचे माये, आमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भागीते मरे देवाचे माये, आमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. ए देवाची माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोल्लोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए सोस्तोल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो
तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. पाप सायबाच्या संकल्पा खातीर सगल्यांनी म्हणचें. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुज्या तायेसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू. बागेंतली मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. लोतीर्गे बोलले, राणी तूं स्वर्गा संवसाराचे, सदांचा ज्या मोगान लासतले, झाडून राका माये मोगाची. पाव माये यो माये, घे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये, घे आमकां तुज्या